नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो युवकार हांव गौरीश परमाणकर. गोमंतकाच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. बेकायदेशीर डान्स बारां बंद जाय मेरेन रावचे नात ओगी, सांगता सरपंच जोसेफ सिक्वेरा. पिकावळ वाडोवपा खातीर उदका स्त्रोत खात्यान उबारल्यात पावलां, मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली माहिती. कित्याक बदलले गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्याचे थळ, तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी ट्राजन डिमेलोचो सरकाराक प्रश्न. बिलावल भुट्टोच्या स्टेटमेंटाचो गोंय भाजपान केलो खर निषेध, पणजेंत काडलो निषेध मोर्चा. बाणास्तारी बाजाराचे काम बेगीनूच जातले पुराय, जानेवारीत जावये उक्तावण, म्हणटा मंत्री गोविंद गावडे. आणि मडगांवांतल्या पार्किंगाचो प्रश्न बेगीनूच करतले सुटावो, सांगता आमदार दिगंबर कामत. आणि आता खबरो विस्तारात. कालांगूट ग्रामपंचायतीच्या डान्स बारा विरोधात कारवाय करप सुरूच आसा. शुक्रारा कालांगूट पंचायतीन आणि सरपंच जोसेफ सिक्वेरान कालांगूट आणि बागा वाठारांत आशिल्ल्या डान्स बाराची आणि बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ल्यांची कारवाय केली. तेन्ना चडशी डान्स बारां आमकां बंद मेळ्ळी. सुमार 5 बेकायदेशीर डान्स बारां चालू आशिल्ली आणि ती बंद करची अशी शिटकावणी दिल्या. जो मेरेन कालांगूट वाठारांत आशिल्ली बेकायदेशीर डान्स बारां पुरायपणान बंद जायना तो मेरेन आमची कारवाय अशीच चालू आसतली अशी माहिती कालांगूट पंचायतीचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान दिल्या. पयले सुवातेर तुवेंनूच पळयलां हांगा कशें कितें चलता तें. सो त्या पासून आमच्या कुंगडकारांनी पयले इनिशिएटीव घेतली की आमी या आनी फकत भायर रावया आनी तांकां सांगया आयच्यान तुमी बंद करात म्हणून, नाजाल्यार तुमकां हें म्हारग पडटलें. सो आयज आमी सगल्यांक सांगूंक गेल्या आनी सांगलां सगल्यांक बाबा फाल्यांच्यान तुमी आनीक डिस्को चालू करिनाका म्हणून. तेंचे नोटिसीस धाडलेल्यो आहा त्यो सेपरेट इशू. तेजेर आमी अंडर बिल्डिंग्स रूल्स वयता. आतां जे आमी पळयलां ते आमी हांव नको हांव कोंगडीन हांव आनी हिंग आसा. सो हे बंद जावं पासून आमी सुशेग रावचे ना. आयज आमी कोंगडकार कशे भायर सरले सगळे, पुलीस ना कोण ना आनी आमी इट वॉज अ पिसफूल थिंग. आनी सगल्यांक सांगलां आमी बाबा तुमी आनीक डिस्को ओपन करिनाका म्हणून ऑर डान्स बारां ओपन करिनाका. आयजूय आमी इन्स्पेक्शनाक गेलेले एका क्लबाचे, पण तेणेन आमकां लेटर धाडली की आपूण बरो ना म्हणून इन्स्पेक्शन फुडें व्हर म्हणून. सो आमी इन्स्पेक्शन फुडें गेला अंडर नॅचरल जस्टीस. राज्यांतली शेतकी पिकावळ वाडोवपाक तशेंच शेतकी मळांक उर्बा दिवपा खातीर गोंय जलस्त्रोत खात्यान काम सुरू केलां. गांवांत आशिल्ल्यो तळयो, बांयो तशेंच उदकाच्या हेर स्त्रोताचें उदक शेतकार कामा मेरेन पावोवन तांकां पडीक शेत जमीन परत लागवडी खाला हाडपाक सरकार मजत करतले अशी माहिती जलस्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या. फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर दर तालुक्यांतल्यान 200 नवीन शेतकऱ्यांक पंचायत तशेंच स्वयंपूर्ण मित्रांनी तयार करचे असो उलो ताणें मारला. पंचायती भितर शेती प्रधान जे भाग आसात ते एखादी खाजनातली शेती आसूये किंवा एखादी वांयगण्याची शेती आसूये, थंय उदकाची अडचण असली जर जायत आमकां कळोवचें. एखादे बांयचें उदक आसा तें उपलब्ध करपाक जाय कळयल्या जाता. तळे आसा ते तळ्याचें उत्पन्न जे आमकां म्हणजे उदक जे उत्पन्न करपाक जाय तें आमकां कळयल्यार जाता. पूण आमचो भरपूर हें आसा कितें म्हटल्यार की विचारधारा अशी आसा की ही सगळी तळी वगळी दुरुस्त करपाची आनी लोकांक उदक पावोवपाचें. आमी उंच टार्गेट दवरलें आसा की 3000 शेतकारी 11 तालुक्यांतल्यान, फक्त एकच तालुका हांव सोडटा तो म्हणजे मार्मोगोवा, नाल्यार नेहमीच्या बाकीच्या 13 तालुक्यांतल्यान जे आमगे मतदारसंघ आसात हांवें प्रत्येक म्हज्या आमदाराक सांगलां, म्हणजे जे मित्र आसात तांकांय म्हटलां की तुमगेले प्रत्येक मतदारसंघात कमीत कमी 200 शेतकारी नवीन शेतांत येवंक जाय. स्वयंपूर्ण मित्र म्हटल्यार
फाटले 6 महिने 8 महिने 10 महिने वर्स वचून पंचायतीत फक्त बसले जावचे ना. आमी थोडशे फिल्डाचेर बी वचचे पडटले लक्षात घेयात. आणि फिल्डाचेर वचून आठवड्यातलो 1 दीस किंवा 15 दिसांतलो 1 दीस किंवा म्हयन्यांतलो 1 दीस फिल्डाचेर वचून लोकां भितर जागृती. अचकीत गोंय मुक्ती दीस मनोवपाच्या उत्सवाचे थळ कांपाल मैदानावयल्यान गोंय विद्यापीठ मैदानाचेर हालयल्ल्यान तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी ट्रॉझन डिमोलोन सरकाराचेर फोग काडलो. हाचो त्रास सर्वसामान्य लोकांक जातलो. भाजप सरकार सामान्य लोकांक गोंय केंद्रीत कार्यावळी पासून पयस दवरपाक सोदता म्हणूनच हे यत्न चालू आसा अशें ट्रॉझनाचें म्हणणें आसा. The government this year has suddenly decided to change the venue of the Liberation Day celebration from Kampal grounds to the Goa University. What is the message? Is this a message to the common man that he is not fit to be a part of the celebration? The common man who comes by public transport, Kampal becomes the most easiest place than going to Goa University. So is this Liberation Day celebrated only for the rich and the mighty? Or is the government aware and is guilty that the common man believes that they are no more liberated? Secondly, on Kampal ground, on the 20th to 30th, the fete of the Sara is going to be, as announced by the cultural minister Gomantak, is going to be conducted from 20th to 30th at Kampal. Now, this is a Christmas week. What are you trying to do in Kampal? Make a total traffic mess of the whole situation? The government seems to have lost all direction of administration. TMC strongly condemns this and asks the government to please have a reflection and take people into confidence before changing such situations and taking such drastic steps that is going to lead to a drastic situation. पाकिस्तानाचे परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो हांच्या संयुक्त राष्ट्रांतल्या स्टेटमेंटाचो भाजपान खर निषेध केला. भाजप कार्यकर्त्यांनी भुट्टोचो पुतळो लासलो. ओसामा बिन लादेन मेलो पूण गुजरातांतलो कसाई आजून जितो आशिल्ल्याचे भुट्टोन म्हणिल्ले. ताच्या ह्या स्टेटमेंटाचो भारतान अधिकारीक पद्दतीन निषेध केलोच. ते भायर भाजपान देशभर निदर्शनां केली. पाकिस्तानचो एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर बिलावल याने भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचेर ज्या तरेन स्टेटमेंट केल्लो आसा तो निषेध करपाक लागून आज आमी सगळ्यांक जमिल्ले आसात. सबंद देशभर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसत या देशातले नागरीक आसत हे सबंद देशभर अशा पद्धतीचो निषेध सबंद देशभर करतात. कारण त्या भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी त्यांच्यानी हो देश फुडें व्हरपाक लागून 2014 पासून काम करतात आणि सबंद जगान जेंका रिस्पेक्ट मेळपाक सुरू जाल्लो आसा आणि हो जातकच ज्या तरेचे फ्रस्ट्रेशन पाकिस्ताना भितर दिसता तातूंतलोच एक भाग त्यांच्या एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर हांची आमचे देशाचे पंतप्रधानाच्या संदर्भात उलयल्ले आसात. हे उलयता आसतना ते RSSचेरूय उलयले कारण तांकां उलोवपाचो अधिकार ना. आमचे पंतप्रधान जे आसात ते सगळ्या लोकांक फुडें घेवन वचपाचें काम करतात. सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आणि सबका प्रयास हे वाक्य घेऊन ते फुडें वचत आसात. आणि म्हणूनच आज सबंद देशभरात पळयता आसतना जगान सुद्धा आज जगातलो एक व्हडलो नेतो अशा तरेची एक प्रतिमा या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांची जाल्ली आसा. आणि ताका लागून एक वटेनच्यान भारत देशाची जी आमी पळयता आसतना उदरगत पळयतात डेव्हलपमेंट पळयतात आणि त्या ज्या तरेन पाकिस्ताना भितर ज्या तरेन दहशतवाद आणि बाकीचे गोष्टी जे आम्ही पळयतात हाचे फ्रस्ट्रेशन हे त्यांच्या भितर जातले आसा आणि म्हणूनच ते अशा तरेचो स्टेटमेंट करतात. भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश आणि हांगाली सगळी जनता त्यांच्या ह्या स्टेटमेंटाचो निषेध करता
आणि भारतीय जनता पार्टी आज आम्ही गव्हर्नराक सुद्धा ज्या तरेन आम्ही तेंच्यांनी जे विषय केल्ले आसात त्याचे रिप्रेझेंटेशन आज आम्ही गव्हर्नराकूय दिवपाचे आसात आणि त्यांचे एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर त्यांचो आज हांगा जी आम्ही हे केल्लो आसा तोय आम्ही हांगा जळोवपाचे आसात। हांव त्यांचो निषेध करता। बाणास्तारीच्या बाजार संकुलाचे काम निमण्या पावण्यार पावला। 17 कोटी रुपया खर्च करून तयार केल्ल्या ह्या मार्केट संकुलाचे उक्तावण जानेवारी म्हयन्यात मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी जातले। त्याशिवाय प्रियोळ मतदारसंघा खातीर खासा पुलीस स्टेशन बांदपाचें काम लेगीत पुराय जाला आणि ताचें उक्तावण जानेवारी म्हयन्यात जातले। मेर्शी बाजाराची बिल्डिंग बांदपा खातीर म्हयन्या भितर निविदा काडटले अशी माहिती नागरी पुरवण खात्याचे मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या। सिव्हिल पार्ट इज कन्सर्न बाणस्तारी मार्केट सगळ्या गोष्टींनी आज ऑलमोस्ट पूर्णत्वा कडेन जावपाक आयिल्लो आसा। थोडे आमचे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नाकात, बाकीचे थोडे केबलिंग उरिल्ले आसात। फिनिशिंग टच आमी दिवपाचो तयारी केल्ली आसा। सगळे लायट्स वेट्स सगळे आमी घातिल्ले आसात, इंटेरियर जाल्ले आसात। बाय जानेवारी खंयच्याय दिसा एक गोंयचे मुख्यमंत्र्याचे डेट्स घेवन ताजें लोकार्पण करपाचें आमचे तयारी। फर्स्ट प्रिफर ना एक्स्ट्रा तातूंत भितर आमी सामावून करून घेतिल्ले आसात। जे ऑलरेडी थंय बाजार करताले, ज्यांचे आमी रिसीट दिताले पंचायत म्हणून नाका, तांकां आमी ऑलरेडी हें केल्ले आसात आणि ताजे पलीकडेन आमचे कडेन मोर आमी एक जवळ जवळ 40 सुमार हें आसा। जसो अर्ज येता त्या अर्जा प्रमाणे कोणाक एकट्याक दिवपाक जर मेळटा, इट इज अ रेंटल बेजीस हें आसा, त्या प्रमाणे ते पंचायत विल टेक द कॉल। आतां हांवें तुमकां ऑलरेडी म्हणलां गोवा बाजाराच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक नवो प्रोजेक्ट मिर्शीच्या जंक्शनाचेर घेता। थोडोसो GSR वॉल्युमा भितर बदल घडले कारणान एंटायर थोडोसो आमकां प्रोसेस जो आसा तो परत करचो पडलो। 15% जे आसा ती त्याची कॉस्टिंग जे आसा ते वाडिल्ले आसात। वी आर अबाउट टू टेंडर दॅट प्रोजेक्ट बाय another 15 days or maximum 1 month of time it will get be tendered। मडगांव शहरात पार्किंगेचो व्हड प्रश्न निर्माण जाता, देखून हो पार्किंगेचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर 2 ते 3 पार्किंग सुवातेचें नियोजन केलां। मडगांव नगरपालिकेच्या फाटल्यान आणि बोरकार सुपरमार्केट ह्या दोनूय मेकळ्या सुवातींचेर पार्किंगेचें नियोजन करतले, जेणे करून मडगांव वाठारांतलो जो पार्किंगेचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन सांगला। शेनवारा दामोदर कॉलेजी कडल्यान ICICI बँके कडल्या रस्त्याची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। ह्या सुवातेचेर शाळेच्या वेळार व्हड प्रमाणांत येरादारीची कोंडी जाता, देखून शक्य जालें जाल्यार रस्तो रुंद करपाचो हांव यत्न करतलो अशें दिगंबर कामत सांगता। रिंग रोडाचो हो सद्याचे पळय आहा फ्रॉम कोलवा जंक्शन अप टू हियर नियर दीस सिनेलता तो सद्याचे आमी पळयला। देर आर लॉट्स ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टी। सो आय हॅड कॉल्ड चीफ काउंसलर मिस्टर जेम्स मॅथ्यू, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर प्रसाद वायनीकर, DYSP शिरवयकर। वी डिड इन्स्पेक्शन। वी आर ट्रायंग टू सी हाऊ बेस्ट इट कॅन रिडिझायन द ट्रॅफिक, बिकॉज त्या स्कुला कडेन कितें जाता, स्कुला कडेन सबवे आतां इतलो प्रेशराचेर येवपाक लागला की सगळे लोक कामांतल्यान येतात, बड्डेच्यान येतात, सगळे जे दोज वॉन्ट टू कम टू रिंग रोड ते थंय यू टर्न मारपाक त्या सायडीन वता। सकयल्यान येता त्या ट्राफीक थंय यू टर्न मारपाक थंय सगळें मॅस जाता ट्राफीक। आनी आमकां स्कुलाच्यो कंप्लेनी आयल्यो, दामोदर कॉलेजीचे तेय म्हणटात की सगळें थंय मॅस जाता। ताका लागून थंय रिडिझायन करप ट्राफीक आनी ताचे खातीर सिवरेजाचें हांगा पयलें तांची नॉर्थ मेन भोवता बाय 31 डिसेंबर दे वील कमिशन फ्रॉम कलेक्टरेट टू तुगेले सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट। तें जर कमिशन जालें जाल्यार थंय कितें कितें सिवरेजाचें हें आसा तें काडून आमकां तो रस्तो मातसो लेवल करून आनी एक थंय लेन करपाक मेळटा जाल्यार पळयता। सो दे सेट बाय फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी दे वील गिव ए रिपोर्ट कशे पद्दतीन विथ द प्लॅन। हांगा सगळे दोनूय सायडींनी गाडयो आसा आनी आतांय पयल्यार तुका लक्षांत येतलें कोण पार्क करता आनी वता। एकदां हो प्लॅन जालो की ताजेर ते दाखयताले खंय नो पार्किंग करपाचें आनी अकॉर्डिंगली दे वील प्लॅन टू डू नो पार्किंग वेर एवर पॉसिबल बाय प्रोवायडींग एक्स्ट्रा पार्किंग। आतां पार्किंगाचे प्लॅन चालू आसा, 2-3 चालू आसा। वी आर वर्किंग आउट। एक प्लॅन हांगा येता म्युनिसिपालिटी बिल्डिंगे फाटल्यान थंय एक घेतला आनी एक प्लॅन तुगेलो पिकअप स्टँड आसा थंय एक प्लॅन केलो करता। अशे 3-4 कडेन आमी पार्किंग प्लॅन करपाचें चालू आसा। तें जालें जाल्यार मागीर तुका तितली रिलीफ मेळटली। देन वी कॅन मेक सर्टन एरियाज नो पार्किंग। एका भाड्याच्या कुडीत गांजा लिपोवन दवरपाच्या आरोपावयल्यान मजार अहमद मोहम्मद ह्या केरीच्या तरणाट्याक पेडणे पुलिसांनी रंगे हात धरला। ताचे कडल्यान 500 ग्रामाचो सुमार 50,000चो गांजा जप्त करून ताका पुलिसांनी अटक केल्या। हो आरोपी मूळ हैदराबादांतलो। पेडणे केरी हांगा तो भाड्याच्या घरांत रावतालो। आमकां ह्या प्रकरणा विशीं म्हायती मेळ्ळे उपरांत आमी सांपळो वचून रंगे हात आरोप्याक धरलो अशी म्हायती पेडणेचो पुलीस निरीक्षक दत्ताराम राऊत हाणें दिल्या।
पळय हांवें पयले पासून म्हाजी मॅसेज क्लियर केल्ली सगळ्या पब्लिकेक की ड्रग्स म्हणटा पळय ते पेडण्याच्या हद्दीत कसो हांव थारो दिवचो ना म्हणून. सो आमच्या प्रत्येक स्टाफाक हांवें सारकी ब्रिफींग दिल्ली आसा की ड्रग्सा खातीर कितले जाय तितले एफर्ट्स घेयात. ड्रग्स म्हणटा तो नायलाट जावपाक जाय म्हणून हांवें हेच्या पयलीं लोकांक अपील केल्ली, सगळ्या लोकांक अपील करता की जे कोस्टल बेल्टाक घरां आसात, जेंचे रूम आसात, तेजेन आपली प्रिमायसीस आपूण कोणाक दिल्या ते प्रिमायसीस कितें करता, कसलो बिजनेस चलयता, हे प्रत्येक आमच्या नागरिकाचें काम आसा पळोवपाचें. पुलीस आपलें व्हेरिफिकेशन करता, प्रश्न तो ना, पूण व्हेरिफिकेशन करतना आमी कितें करता, कोण रावता तेजें व्हेरिफिकेशन करता आमी. तो कसलो धंदो करता, कितें करता पळय हेच्या डिटेल भितर वचना आमी. तो ओनराकच खबर आसपाक जाय आपूण बाबा प्रिमायसीस कोणाक दिल्या पळय तो कसलो धंदो करता, कितें ना तें. जेन्ना आमी केसी करतात, आतां काल आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें, टीम फॉर्म केली. PSI विवेक अलंकार, हरीश वांयगणकर, समिरा नायक, स्टाफ आशिल्लो राजेश गावडे, साजो, हेंची सगळी टीम फॉर्म करून एक ट्रॅप केल्ली, लेट डावन केल्ली केरी. केरीन तेंच्यान तो मदर अहमद म्हणटा तेका धरलो, हैदराबादचो तो. तेच्या कडसून 500 ग्रॅम जवळ जवळ गांजा रिकवर केलो. पूण ह्यो जो मदर धरल्या तो रावता केरी गांवांत. केरी गांवांत रावता एक लोकल गांव आमचो, त्या लोकलान प्रिमायसीस केलेले आसा. आनी त्या प्रिमायसीसान तो रावता आनी थंयसून तो आपले डिलींग करता. तो प्रत्येक आमच्या नागरिकाचें काम आसा की तो जेका आमी प्रिमायसीस भाड्याक दिता तो बाबा आपल्या प्रिमायसीसाक कसलो धंदो करता. तो खरें ट्युरिस्ट म्हणून आपल्या कडेन रावंक येयलेलो आसा काय आपलो धंदो करपाक येयलेलो आसा, हे प्रत्येक नागरिकाचें काम आसा पळोवपाचें. आनी अशे जर नागरीक आमचे आसा जर आनी जे आमकां इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करतात जाल्यार आमकां हेल्प जातलो की असले जे केसी आसात ड्रग्स, स्पेशली ड्रग्स, जाल्यार हेचो नायलाट जावंक शकता. सगळ्या नागरिकांनी जागरूक रावले जाल्यार. महासत्ता जावपाची आमची मनशा आसात, ते भायर जगाच्या कल्याणा खातीरूय आमची काम करपाची इत्सा लेगीत आसा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहान अशें सांगलां. राजधानी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या FICCIच्या वर्सुकी अधिवेशनात AGM संबोधित करतना संरक्षण मंत्री उलयताले. जगाच्या कल्याणा खातीर काम करपाक लागून आमकां महासत्ता जावपाचें आसा, पूण महासत्ता जाले उपरांत खंयच्याच देशाचेर वर्चस्व गाजोवपाचो आमचो उद्देश नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें आसा. मित्रों, इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री ने अमृतकाल के दौरान काम करने के लिए 5 प्रण की याद दिलाई थी देश को. पहला था विकसित भारत का निर्माण, दूसरा था गुलामी की हर सोच से मुक्ति, तीसरा था विरासत पर गर्व, चौथा था एकता और एकजुटता, और 5वां था नागरिकों द्वारा कर्तव्य पालन. ये 5 बातें शामिल हैं जो उन्होंने प्रण दिलाया था. और इनमें जो सबसे पहला प्रण है वो विकसित भारत का निर्माण, और एक ऐसा संकल्प है जो मैं मानता हूं कि बिना पूरा किए हुए भारत विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता, सुपर पावर नहीं बन सकता. लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मैं यहां पर सुपर पावर और महाशक्ति की बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि हम दुनिया के दूसरे देशों पर डोमिनेट करना चाहते हैं अथवा दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की हमारी मंशा है. यदि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि हम भारत की उस विरासत में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम भारत की उस संस्कृति में विश्वास करते हैं जिस संस्कृति ने हमको संदेश दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा विश्व ही हमारा यह परिवार है, यह संदेश दिया है. तो हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए सुपर पावर बनना चाहते हैं. और आप सब जानते हैं जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत तमाम अभावों के बावजूद विश्व की 6वीं 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उस समय भी जाना जाता था. भारत को आजादी मिलने के समय और उसके बाद भी कई देश आजाद हुए और वहां पर विकास, डेवलपमेंट के एक नए युग की शुरुआत हुई. खंयचोय समाज वावुरपी आझाद मैदानाचेर येवन आपले विचार मांडपाक शकनात. आझाद मैदानाच्या कुशीकूच पुलीस स्टेशन आसून हातून एक सुद्धा पुलिसान लक्ष घालूंक ना. गोंयांत सदा कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत चल्ला ताचें कारण म्हटल्यार भाजप सरकार असो आरोप गोंयच्या समाज वावुरप्यांनी केला. कांय दिसां आदीं मुन्नालाल हलवाई ह्या समाज वावुरप्याचेर हल्लो केल्लो. हे खातीर शेनवारा गोंयच्या सगळ्या समाज वावुरप्यांनी पणजे आझाद मैदानाचेर आंदोलन केलें. तशेंच हल्लो करपी मनशा आड पुलीस स्टेशनांत गुन्यांव नोंद करचो अशी मागणी केल्या.
He is a businessman from Vasco. I support him as a Vascoकार. खूप जणांक प्रश्न येतालो परत ते भायलो भितरलो हो प्रश्न करताले. सो हो प्रश्न काय अर्थ उरोंक ना गोंयान आयज किंवा इंडियन. आमी सगळे इंडियन्स आणि ही जी जागा आसा ती इतकी पवित्र जागा आसा आणि ह्या जाग्याक कडसून जशें शंकर पोजीन सांगलें 50 मिटरचे हेडक्वॉर्टर्स ऑफ गोवा पुलिसाचे आसा. म्हटल्यार विचार करात गोंयान लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन इतके वायट आसा. ज्या एरियेन ज्या कालांगूट भागान प्रॉस्टिट्यूशन डान्स बार जिंगा रेप मर्डर असले केसी जाल्यार ते पोलीस स्टेशन खंय नंबर 1 पोलीस स्टेशन म्हणून कोण तरी प्रायज दिता. सो तुम्ही अंडरस्टँड करा लॉ एंड ऑर्डरची सिच्युएशन कशी आसा ती. आणि जी गोष्ट हलवाई बरोबर घडली ती ह्याच्या फुडें कोणाच बरोबर घडपाक जायना. ह्या जाग्याचेर हेची एक्चुअली दखल पयली गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय. कित्याक आमी जे येतात हिंगा पर्सनल कामा खातीर येयनात. आमचे कोणाचे पर्सनल दुश्मनी आसपाक शकना. एक्टिविस्ट सुद्धा 2 भशेचे असतात. एक्टिविस्टान सुद्धा आपलो पर्सनल एम आसता, कोणाचे आपापले पर्सनल केसी असतात. पूण हेचो मिनींग हे ना कोणाचे सारके हा तो सारको तो बेबी पर्सनल करूं किंवा ना करूं. जर हो आयज चुकलेलो तेणी कोर्टान वचपाक जाय आसलेलें, तेणी प्रेस घेवंक जाय आसलेलें, हेच्या अगेन्स्ट एलिगेशन करपाक जाय आसलेलें. ह्या सिच्युएशनान जे पद्दतीन तेणी काम केलें त्या पद्दतीन फक्त एक प्रूव जाता तो खंय तरी चुकला, हो खंय तरी सारको आसा. म्हणून हेच्या खातीर त्या मनशाक बूक करपाक जाय आनी इट शूड बी अटेम्प्ट टू द मर्डर. असले बारीक बिरीक न्हू तुका धरलो आनी मागीर बेलेचेर सोडलो. सरकार तुमचें आसा, सगळें तुमचें आसा, आमकां कांय फरक पडचो ना. पूण जी गोष्ट सारकी आसा पळय ताका सदांच लोकांनी सपोर्ट करचो. जी जर चुकलेली आसा जर फाल्यां जर आमी सुद्दां हितूंतले कोणी जर चुकलेले आसत जाल्यार त्या मनशान हिंगाच येवन प्रेस घेवन प्रूव करचें की आमी चुकले किंवा तो मनीस चुकलेलो म्हणून. एकामेकाचेर अटॅक करून प्रॉब्लेम सॉल्व जावचें ना. जर तुमकां कितें आसा कितें पर्सनल तुमी पर्सनल एकामेकाचेर केसी घाला कांय प्रॉब्लेम ना. गोंयान आणि गोयच्या ज्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आसा पळय हे कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आसा हे सामकें सोंपलेलें आसा. हिंगा फक्त आपली 4.5 वर्सां कशी घालोवप आनी कशें आमदारांक वित्ते घेवप हेचेरूच फॉर्मुला. आतां तो तेंचो मे बी एक नवो फॉर्मुला जाला आसतलो. इलेक्शनाक कांय करपाची गरज ना. लास्ट मुमेंटाक फक्त आमदारांक वित्ते घेवपाचे आनी आपले 5 वर्सां चलोवपाचे. हे हेच्या फुडें खपचें ना. आनी ह्या जाग्याचेर कोणी जर पर्सनल अटॅक कोणाचेरय जर केलो खंयच्या एक्टिविस्टाचेर केलो आमी सगळे वांगडा तेच्या बरोबर रावतले. बट इट शूड बी बुक्ड एज अ अटेम्प्ट टू मर्डर. पुराय गोंयांत कोळसो नाका हो मुद्दो घेवन बाणावलेचो आमदार न्यायालयांत गेलो. 2020 चांदोर आनी आरोशी वाठारांत ह्या संदर्भात मोर्चा जालो जाल्यार दुसरे वाटेन सगळे आमदार कोळसो नाका अशें म्हणीत कपलाक कोळसो लावन विधानसभेत देंविल्ले. पूण खरो वेळ आयलो तेन्ना फकत बाणावलेचो आमदार एकलो न्यायालयांत हाजीर आशिल्लो. गोंयांत कोळसो नाका आनी ह्या बाबतींत आमी आमच्या निर्णयाचेर ठाम आसा अशें वेंझीचें म्हणणें आसा. आमी कोणाक भिवचे ना अशी खणखणीत जाप वेंझीन डबल इंजीन सरकाराक दिल्या. कितल्यो केशी जरी आमच्या नांवार घातल्यो तरी आमी बंदखणीत रावून झगडटले अशें वेंझीचें म्हणणें आसा. तेन्ना सेकंड अटेम्प्ट जाल्ली तेगेली. आतां ही सेकंड अटेम्प्ट चांदोर आनी आरोसी हे दोनी जाग्यारी प्रोटेस्ट जालो 2020. गोंयांत कोळसो नाका म्हूण आख्खे गोंयभर लोकांक सगळे MLA देखून आमी असेंब्ली गेले त्या फाटी म्हाका जाता PWD जे दिसा आसलो काबरा लागे जे दिसा आमकां डिमांड आशिल्ले त्या दिसा बॉयकॉट करून आमी सगळे काळो कोळसो लावून आमी असेंब्लीन देंवल्ले. जाल्यार आज ओन्ली एक MLA आज हिंग कोर्टान येवचें पडटा. 9 months ओल्ड MLA हांव. आज म्हाका जाता हिस्ट्री गोंयकारांक हितून की आम आदमी पार्टीके MLA ते आज टार्गेट करता. द मेसेज इज व्हेरी क्लियर टू द चीफ मिनिस्टर. आमी भिवपाना. तुवें आमगे दिल्ली सरकाराक कितली त्रास दिले सगळे आख्खे इंडिया खबर आहा. आनी आज गोंयांत तुमी आज आमकां तेश करून त्रास करतले म्हूण आमी भिवपाना. आमी लोकां बरा आसतले आनी गोंयांत कोळसो नाका आनी नाकाच आनी केन्ना नाका आसतलो. वी वील ऑलवेज स्टँड विथ द पीपल ऑफ आरोसी, पीपल ऑफ चांदोर, पीपल ऑफ ऑल दीस रेल्वे जे पास जाता तेंचे बरा आमी आसतले. पीपल ऑफ वास्को ही जी सिटी आहा. आनी आज म्हाका दिसता आज जे MLA आज हांगा ते आशिल्ले they are part of this, but today they are all quiet. Imprisonment up to 6 months or even a fine of 500 rupees. However, the trouble that they intend and the intent behind it to trouble the accused, bring them to court, let the litigation go for a few years. The attempt is just to make the accused suffer, and it's very obvious why they want to do it. They are environmental activists who are fighting for the cause of Goa for a number of years. And political activists, of course, they want to settle political scores. One of the accused is, of course, Captain Benji Vegas. He is a MLA of the opposition. So, a very clear-cut strategy from the state government is seen, where each and every accused is sought to be controlled and threatened and intimidated.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत दहशतवादाविशीं विचारपी पाकिस्तानी पत्रकाराक केंद्रीय परराष्ट्र वेव्हार मंत्री एस जयशंकरान घाम काडलो। पाकिस्तानी पत्रकारान एस जयशंकर हांकां दक्षिण आशियेक नवी दिल्ली, काबूल आणि पाकिस्तानांतल्या दहशतवादाक तोंड दिवचें पडटलें असो प्रश्न विचारिल्लो। हाचेर एस जयशंकर हाणें तांकां सांगलें की तुमी तुमच्या चुकीच्या मंत्र्याक ह्या विशीं विचारतात। पाकिस्तान कितलो वेळ दहशतवादाचो सराव करपाक शकता हे तुमचे मंत्रीच तुमकां सांगतले अशी जाप ताका दिली। I read the reports on what Minister Hina Rabani Khar said, and I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rabani Khar was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. In terms of what they are saying, look, the truth is everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. Now, I know we've been through 2.5 years of COVID, and a lot of us have brain fog as a result. But I assure you, the world has not forgotten, where does terrorism, who has their fingerprints over a lot of activities in the region and beyond the region. So I would say that it's something which they should remind themselves before indulging in the kind of fantasies which they do. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन। आता रोखडेच समिता तुमच्या मुखार घेवन येतले गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचे हे बुलेटिन। मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।